नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। तज्ञांचे बहुमत मानले गुड्ड्याक कोंकणी मराठी बरोबर इंग्लिश शाळांकूय अनुदान। कोंकणी मराठी विषय सक्तीचो। परिकार सरकारान द्विभाषिक पुस्तकांचे वजे मारले भुरग्यांचे फाटीर। निर्णयाचेर आंदोलक चाळवले। सरकार विश्वासघातकी म्हूण फोग। आंदोलक म्हणतात परिकार खेळटा मतांचे राजकारण। फुडले वेंचणुकेंत बीजेपीक नडटले। सुप्रीम कोर्टाचे मायनिंग कॅपिंग समितीन गोयचे मायनिंगाकडेन संबंधित खात्याकडच्यान मागलो रिपोर्ट। गोवा फाउंडेशन म्हणटा निर्गत बंद करात। कोर्टाक 15 फेब्रुवारी मेरेन रिपोर्ट। माड्डोळा फातोडेर फातरावन फोडल्यो 48 गाडयो। पुलिसांनी रमेश गावडेक धरलो। दुयेती म्हूण घालो आयपीएचबीन। माड्डोळकार म्हणटात लोकांक पिट्टा वर्सभर दवरचो आयपीएचबीतूच। आणि लुझोफोनिया गेम्सान चलयांच्या टेबल टेनिसात गोय भारताच्या के शामिनीक भांगरा पदक। मधुरिका पाटकराक रुपया, अंकिता दासाक काश्या। वट्ट 5 भांगरा पदका। खबरो विस्तारान। मुळावे शिक्षणांत प्रादेशिक भाषा माध्यम दवरपाचे तज्ञांचे समितीतले बहुमत गुड्ड्याक मारून परिकार सरकारान निमणे इंग्लिश, कोंकणी आणि मराठी अशे तीनूय माध्यमांक अनुदान दिवपाचो राजकीय निर्णय घेतलो। इंग्लिश शाळांक पुस्तकां द्विभाषिक दवरची पडटली। आयचे परिस्थितीन इंग्लिशाचे म्हत्व न्हयकारू नजो अशें म्हणत सरकारान डायोसिसनाच्यो 139 इंग्लिश शाळा अनुदानीत केल्यो। द्विभाषिक पुस्तकांचे वजे परिकार सरकारान भुरग्यांचे फाटीर मारला। Looking at the views of experts and by consultative committee, government has come to a conclusion that the importance of state language, Konkani Marathi as a medium of instruction, is paramount for balanced development of the students. However, taking into consideration the metropolitan nature of the state, importance of English cannot be overlooked. Thereby, wherever English has to be adapted, the same should be through books and teaching in bilingual to explain the difficulty to child in local language. Schools will be divided into 3 categories of schools. Salary grant shall be permitted to all primary schools under category A1. A1 म्हणजे कोंकणी मराठी आणि 8th शेड्यूलची भाषा. 2. Subject to notes in policy document, salary grant shall be permitted to all primary schools under A2 म्हणजे minority institution for besides teaching in Konkani Marathi also in English. 3. No salary grants of any nature shall be permitted to primary school classified under A3 English या side. However, recognition to such institutions shall be subject to notes in policy document. Institution opting for English medium for teaching other subjects shall be provided by government bilingual books having English along with Konkani and Marathi text for use in schools, and use of bilingual in teaching will be permitted to explain difficult topics to the student. म्हणजे इंग्लिश स्कूल आसा ते जर तूं वचूंक सोदता कोंकणी किंवा मराठी शाळेंत मिडियमाक जाल्यार तांकां वचपाक मेळटलें। ते मायनॉरिटी स्कूल आसा जाल्यार ते मायनॉरिटीच्या कॅटेगरीन वतले। कोंकणी एंड मराठी शॅल बी एन कंपल्सरी सब्जेक्ट एट प्रायमरी लेवल फॉर ऑल द स्कूल्स लिस्टेड एट A1, A2 एंड A3. हांवें प्रत्यक्ष भाशा चड पॉवरफूल केल्या तुमच्या, पण थोडे कन्सेशन दिला. आय एग्री, आय हॅव गिवन सम कन्सेशन. एंड इफ यू आस्क मी इन प्रिंसिपल पर्सनली म्हजें ओपिनियन हांवें पयलींच सांगलां आनी हातूंतय हांवें पयलीं डिसिजन घेवच्या पयलीं म्हजें ओपिनियन म्हणजे गव्हर्मेंटाचें ओपिनियन व्हेरी क्लियर केलां की कोंकणी मराठी इज द करेक्ट हे. सी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिफिकल्टीज समटायम or democratic difficulties sometimes puts restriction on your policy implementation. This is restriction, I agree with it. हांवें खंय ना म्हणूच ना न्ही तें. हांव जर तूं डिक्टेटर आशिल्लो जाल्यार प्रोवायडेड आय वूड हॅव बुलडोज इंटू कोंकणी मराठी. इंग्लिश माध्यमांतल्या अल्पसंख्यांक शाळांक अनुदान दिवपाच्या सरकाराच्या निर्णयाचेर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या वांगड्यांनी फोग काडला. परिकार मतांचे राजकारण खेळटा अशें राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणटा. फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेन लोक भाजपाक बुद्ध शिकयतले अशी शिटकावणी फादर मोहसिन आतायदान दिल्या.
सरकाराचो हो निर्णय म्हणल्यार मोठी चूक अशें साहित्यीक उदय भेंब्रे म्हणटा। मायनॉरिटी म्हणून दिता हे फक्त मायनॉरिटी लोकांक तांकां समाधान करपाक, डायसोशनान समाधान करपाक, वोट बँक तयार करपाक, पूण इन जनरल पब्लिके खातीर न्हू। बाकीच्या लोकांक समज ग्रांट्स आहा इंग्लीश मिडियम जाल्यार तेंच्यांनी मायनॉरिटी अंडर येवचें अशें कितें तरी आहा, हें सारकें वाचूंक ना। हे आतां कितें करतात, दे आर फोर्सिंग अदर मॅनेजमेंट टू गो अंडर मायनॉरिटी मॅनेजमेंट। सो हो कन्सेप्ट जो गव्हर्मेंट काडटा हो टोटल चुकीचो आहा आनी जस्ट टू डिवायड द पीपल। हांगासर सरकारान म्हणजे जे आदले काँग्रेस पक्षाचें धोरण आसा तें तशेंच दवरिल्लें दिसता आनी इंग्लीश माध्यमाच्या स्कुलांक जी काँग्रेस पक्षान ग्रँट सुरू केल्ली ती हांगासर BJP सरकार किंवा मनोहर पर्रीकाराचें सरकार जें पळय आहा ती दिवपाक सोदता। ही एक व्यक्तिगत रित्या व्यक्तिगत पद्दतीन म्हाका मानवपा सारकी गजाल ना, पूण हातूंत आनी एक भाग जोडिल्लो दिश्टी पडटा, तो म्हळ्यार की इंग्लीश माध्यम आसतलें प्रायमरी लेवलचेर, पूण ताका कोंकणी मराठी अशीं दोनूय भाशांतलीं पुस्तकां आसूं येता। म्हणजे ताका इंग्लीश माध्यम शिकतना कोंकणीचो वापर करपाची जर गरज आसा जाल्यार ती ताणें घेवं येता पुस्तकाच्या माध्यमांतून, मराठीच्या माध्यमांतून। एक सोल्युशन आसा, पूण तें म्हजे नदरेंतल्यान तें समाधानकारक ना। एक 1.5 वा 2 वर्सां कामत सरकाराचेर कित्याक चळवळ करूंक जाय आसलेली? आनी आनी हे सगळे पळय RSS, BJP आनी वो पर्रीकार तेन्ना व्हडले नारे गाजयताले, दिगंबर पातकी माय भाशेचो घातकी म्हूण। आतां पर्रीकार पातकी माय भाशेचो घातकी न्हय, तूं म्हाका दिसता न्ही तो मनीस फुटयता म्हूण तो मनीस। आतां वेळ पावला 3 वर्सां उपरांत ह्या सरकाराक बदलूंक, अदीक करून पर्रीकाराक। इंग्लीश माध्यमाच्या शाळांत अनुदान चालू दवरपाची जी तजवीज आसा ती गंभीर चूक सरकाराची आनी मान्य केल्लो सिद्धांत मोडून सरकारान ही चूक करप हें अत्यंत वायट अशें घडलां। शेवटाक तांणी उडदा म्हाजी काळे गोरे काय निवडावे म्हण एक म्हण आसा, त्या प्रमाणे लास्टाक काँग्रेसवाले आनी BJP वाले कितें हातूंत भितर फरक ना। जेन्ना सत्तेर बसता तेन्ना सत्ता कशी टिकोवप हें एकमेव धोरण सगळे जाण राबयतात आनी आयच्या भाजपा मगोच्या सरकारान तें एकमेव काम केलां अशें म्हाका दिसता। हे निर्णय म्हळ्यार केवळ मतांचें राजकारण, कित्याक खबर आसा की जर आपल्यान वेगळो तरेचो निर्णय घेतलो जर जायत जाल्यार आपूण कोणा तरी दुखयतलो ही एक भंय आशिल्ली। आनी जो पक्ष सदांच म्हणटा अल्पसंख्याकांचे चोचले पुरवले अशे तरेची जो भाशा करतालो, आज ते कोणाचे चोचले पुरयतात आनी कितें करतात हें तांचे तांणी ठरोवपाचें। दिस इज कंप्लिटली अनएक्सेप्टेबल आमकां, आनी ज्या मुद्द्याक धरून आमी आंदोलन केल्लें 2 वर्सां पयलीं आनी तेंच आंदोलन आमी कंटिन्यू केल्लें। म्हाका दिसता की हो जो मूळभूत विशय ज्या गजाली खातीर आमी आंदोलन केल्लें ताका न्याय मेळूना, उलट ताका मारो बसला आनी त्या खातीर दिस इज completely unacceptable. I've really not read the text of the cabinet decision, but from what I gather, it is a well-balanced decision, and we highly appreciate the efforts put in by the Honorable Chief Minister to settle this the major issue in a well-balanced manner. It is a very good decision because no one wins and no one loses into this, and for everyone it's a win-win situation. We really hope that everyone now onwards really settles, takes it easy, and we all together work to promote our language, that is Konkani, in a different manner. It's not like the medium of instruction is the only source to improve our language, which is Konkani, but we should definitely do that. Secondly is we should concentrate on improving the quality of education henceforth, so that our children are really competitive enough to face this world. So the decision today is highly appreciated by us, though I will comment, we will take a press conference soon after we really study the full text of the decision taken by the cabinet. Once again, we would like to really appreciate the Honorable Chief Minister and thank him for the efforts that he has put in. Though it was a delayed decision, we are happy because it has been a consultative, all-inclusive decision. Probably the delay was because there was a lot of consultation, lot of stakeholders were taken into account, and the decision taken. So we thank everyone for supporting and for coming to this stage.
आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.